आणि थोड्याच वेळानं आम्ही तारेंत आवाज दोन तांतू आम्ही लाईव्ह येतले आमचे सैरो बाबी एमचर आसा तांत्रिक आडचण वरवीं आमचे कितेंगी एक लाईव्ह समाज जातेच ना देखून दया करून तुम्ही सर्वांनी तुमकां माफ करीचे म्हणून आम्ही विनंती करता. आमचा सैरो बाबू ऍड्स जातात ना आज आम्ही विलफ्रेड आर पांगळा हांकां आम्ही सैरो जावन आपयलें कारानंतर जावन तांत्रिक दोशा वरवीं तांकां आज जॉईन जावंक जातेच ना आमी वावंट काण नासा हे टेक्निकल जाल्ल्यान तांत्रिक जाल्ल्यान इल्लेशे वेळ जावन आसा आनी इल्लेशे वेळांनी आमचो चिक्का बाबू आनी आमचो सैरो विल्फ्रेड बाबी आमच्या संगता येतेले ते आयदेस आमचे कार्य आमी आराम करतेले. देव बरें सांज दिवं तुमकां हॅलो सुरेश विल्फ्रेड बाबू. बाबू. देव बरो दीस देव देव बरी सांज विल्फ्रेड देव. बाबू तुमचो ना कशे आहात तुम्ही? ऐकता की देव बरी सांज दिवं, देव बरी सांज दिवं. देव बरी सांज. इल्लेशे तांत्रिक दोश आसलो आज तशे आमकां इल्लोसो वेळ जालो 7:30 टायम दिल्लो आमी. चिक्का बाबी आतां जॉईन जावंक ट्राय करन आसा कारण की ताचे नेटवर्काचे प्रॉब्लेम आसलो न्हू तो जॉईन जातीच ना ओके ओके तशें सो वो आपुरबायचो दीस आज शेनवाराचो दीस हॅलो परत एक ऐकता फावटी की चिक्का बाबाक ऍड करूंक ट्राय करता. ओके ते ऍड जाते तुमचो आवाज ऐकता आवाज ऐकता हा जॉईन जातेत आसा चिक्का बाबू. ओके ओके सो विल्फ्रेड बाबू तुमकां फेसबुकार हांवें मस्त बडी पळयलें आज आमकां एक संतोशाची गजाल की तुमकां हांव आतां आज लाईव्ह पळोवन आसा आनी तुमच्या संगता उलोवन आसा. होय देव बरें करूं. आमी मुखामुखी मेळोंक ना लायव्हारीच आयलो पयले फावटी. चिक्का बाबू जॉईन जावंक ट्राय करनत आसा बट जातेच ना. ओके ओके सो तुमचे वीक्षकी वेट करन आसात सुमार जाणां आतां वीक्षक आसात. लॅन्सी डेंटिस्ट बाबू तुमकां देव बरी सांज मागता. तशेंच पियोला पिंटो तुमकांय देव बरी सांज मागता. शोभा रोबो जॅस्मिन सँक्टीस जया रोबो ही सर आमचे कार्य तारेंत आवाज दोन पळोवंक आयती जाल्यात तांकां सर्वांकी मोगाचो एकता येवकार मागून हे आमी कार्य आमी स्टार्ट करया. चिक्का बाबाचे परमिशन घेवन घेता हांव. शायद कारण नेटवर्काचे प्रॉब्लेम आसा की ताका चिक्का बाबा. तांत्रिक अडचण आमच्या हाता पयली न्ही. वय ते सांगूंक जायना ते खंयच्या टायमार कशें जाता आमी सांगूंक जायना. समा वय हांव चिंतून आसलो गांवांत ती अडचण आज आसूंक पुरो म्हणून काल म्हळ्यार काल पोर 3 दीस जावन बरो गडगड जालो आनी वारें पावस आसलो पूण आयच्या दिसा कांय प्रॉब्लेम दिसना सद्याच्या मट्टाक. वय सर गांवची भिरांत जाल्ली कांय म्हळ्यार गडगड जगलो आनी पावसा वरवीं कांय अडचण येवंक पुरो करना म्हणली वय पूण आज इल्लेशें उलटें जालें म्हणून. वय सर विल्फ्रेड बाबू आमी घराय करनासतना आमी कार्य आमी आरंभ करया. आमच्या मागीर येवन चिक्का बाब जॉईन जातलो. ओके सो पयलें हांव तुमकां ह्या कार्याक हांव मानाचो सैरो जावन आयल्या तुमकां हांव मोगाचो येवकार मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमच्या मोगाक
आणि तशेंच सर वीक्षकांक ह्या तारेंत अवस्वर 2 आणि तो हांव तांकां सर्वांकी मोगाचो येवकार मागून हे आमी कार्य आमी आरंभ करनासता. विल्फ्रेड बाब सांगा. म्हाका बाब म्हाका म्हणनाकात विल्फ्रेड. ते मी मोगान सांगचे जावन आसा न्ही. व्हडना सो म्हाका विल्फ्रेड म्हणटा पयला खुशी ये म्हाका. येस आमी आमचे तारेंतांत सदावत आमी वरक आनी जरक हाचे विशयेंत आमी चड आमी उलोवन नासतना म्हाका आमकां आमच्या वीक्षकांक तुमचे विशयेंत एक मोटिवे वरोक तुमचे कुटाम आणि तुम्ही प्रस्तुत कितें वावर करनासात त्या विशयेंत इल्लेशें म्हणी तुमी सांगल्यार इल्लेशें बरें आसलें. ओके, म्हजी मोठ्यान वळख दिवची तर हांव पांगळाकर. म्हज्या पप्पाचें नांव जोसेफ डिसोजा देवादीन जाला आनी मम्मी मगदलेन डिसोजा. तशेंच तांकां 5 जाणां भुरगीं, तांचे पैकी म्हाका तशें जाल्ल्यान म्हाका 2 भाऊ 2 भयणी आनी हांव 5 भुरग्यां पैकी चवथो. तशेंच म्हणजे काजार जाला 2005 नोव्हेंबर 20. तशें म्हाका एक बायल आनी 2 भुरगीं आसात. ओके मागीर मालगाडो चेरको रोविन नांवाचो आनी सेकंड वन चेडू आतां UKG शिकता रोशल म्हणटा, रोशल ताचें नांव. तुमचे इल्लेशें नेटवर्काचे काय प्रॉब्लेम आसा दिसता. उलयतना इल्लोसो आवाज समा आयकना. अशें म्हाका क्लियर आयकता तुमचो ताळो. नेटवर्क इल्लेशें मदें मदें कटकट जाता. खंय कट जाता कांय कळना वय मदें का ते. वय 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 तशें. ओके. सो आनी कितें सांगल्यार आमच्या भुरगेपणान आमचे सबार यादी असतात आणि हे आता तुम्ही सडावत खावाना बरयल्यात तुम्ही एक पदां घडणं जावन आसात आणि सबार थारेंतान तुम्ही बरोवन आसात. ओके तुमच्या भुरग्यापणान तुम्ही इस्कांत आसतना ते खावाना आनी बरोवंक सुरू केलें की तुम्ही. वय वय साधारण एक 7व्या 8व्यांत आसतना म्हाका ती उमेद आयिल्ली. म्हळ्यार तेदे आमकां इस्कांत नोटीस बोर्ड आसतालो, आतां आसा तो. आनी त्या नोटीस बोर्डार आमकां प्रत्येक जावन हायस्कुलांत आसतना आमकां तो एक भुरग्यांक अवकाश दिल्लो. म्हळ्यार खंयची आमची तालेंत आसल्यार बरोवपाचें तालेंत आसल्यार आमकां थंयसर उपयोग करूंक अवकाश आसलो. आनी तशें हांव हायस्कुलांत आसतना कन्नडा पोयम्स म्हणजे छोटू कमुनियत म्हणना ती हांव घालतालो आनी भुरगीं वाचतलीं भोव खुशी जातली. ते एक प्रेरण थंय जावन म्हजी एक सुरवात जाली म्हणत सोडून 8थांत आसतना. मागीर आमगेर त्या वेळार ल्हान आसतना सुमार कोंकणी पत्रां कन्नडा कोंकणी पत्रां येतलीं. तशेंच आमगेर येतलीं पत्रां आमची शेजारां आमकां ती वाचूंक मेळटा. शेजारांतून आमी आडयतालो आनी आमगेर पुरा चडाव जावन वाचपीत सगळीं एक खंयचें पत्र येयल्यार तें वाचून काडल्या शिवाय ती सकयल दवरनात तशें. आनी ल्हानपणांतून ती एक वाचची एक अभिरूच आमकां आशिल्ल्यान थंय जावन एक स्पार्क म्हणी येता थंयसान म्हाका एक पळय हांव एक बरोवया म्हणून एक म्हाका उमेद आयली. सेकंड थोडे सांगचे जाल्यार म्हाका त्या टायमार म्हज्या कुटुंबांत म्हजो पाद्र आपूं मावळो आशिल्लो फादर GV डिसोजा. तो चिकमंगळूर DSCंत वावर करनाशिल्लो आनी थंयसर त्या वेळार नवज्योती पत्र येतालें. म्हळ्यार आमचो राखणो उजवाड कशें आसा तशें चिकमंगळूर तुमकां कळीत आसूं पुरो सुरेश बाब. म्हणजे ते DSS आणि हांव वळखता तांकां बरें आनी नवज्योती हांव बरोवन आसतालो. ओके ओके. तशें थंय जावन एक नवज्योती आतां स्नेहा ज्योती जाला नांव बदली जाला. नवज्योती पत्र आशिल्लो आनी ताणें सुमार त्या वेळार कन्नडांत भक्ती गितांचो कोवळी प्रकार नाशिल्लो आनी ते आमी आयकताले आनी ते म्हाका बरोवंक एक उर्बा आनी प्रेरण. आनी एक रिजन म्हजो भाऊ व्हडलो भाऊ क्लिफार्ड प्रकाश डिसोजा म्हणून तो त्या वेळार क्लिफ पांगळा ह्या त्या वेळार मुंबय आशिल्लो बायकला रावतलो. प्रकाश बायकला म्हणल्या नांवान सावला विस्तार सावला बी तो विभागान मोस्ट ऍक्टिव्ह आशिल्लो. आनी त्या वेळार पैणारी पत्र आशिल्लो आतां ते बंद पडला. त्या पैणारी पत्रार तो रेग्युलर
सवालां विचारतलो आनी ताका जापी मेळटले प्लस ताका तितलेच इनामां मेळटलीं म्हळ्यार बऱ्याच सवालाक इनामां दितले त्या वेळार आनी तें म्हाका त्या वेळार एक म्हजें एक नांव येतजें म्हळ्यार त्या एक सवालांत जावं खंयच्या जावं एक नांव येतजें म्हणली एक उरूप उमेद आशिल्ली आनी तशें हांवें एक सवालां धाडूंक प्रयत्न केल्ले ताचे उपरांत आमच्या पिळगेचेंत त्याच वेळार म्हळ्यार त्याच म्हज्या एजीर एक प्रभावी व्यक्ती आशिल्लो तो जावन समानेस्त एच.आर. आळवा हेराल्ड आर आळवा म्हणून तो एक अरे मुखेलपणान जावं दी या बरपान जावं दी तो एक ताणें म्हजेर मस्त प्रभाव केला आनी ते एक म्हाका बरोवच्याक एक प्रभाव म्हण येता आनी म्हाका उडास आसा म्हजें पयलें गांवान मोगरे कळे ते गांवान ताणें चिंतवून आमच्या त्या वेळार ऑलमोस्ट त्याच वेळार पांगळ आमच्या पिळगेचे पांगळ वार्तापत्र पांगळाचो प्रकाश त्या वेळार प्रारंभ जाल्ले आनी तो एच.आर. आळवा त्याचो संपादक आशिल्लो आनी ताणें म्हाका ते मोगरे कळे ते गांवान कितें आसा पळय ते चिंतवून ताणें ते पयस केल्लें आनी त्या दिसा जावन कितें वस्त्राच्या कानाक वारें विकतात म्हणटा पळय तशें म्हाका बरोवच्याक ते पयस जाल्ल्या उपरांत ते पळोवन म्हाका चड उमेद आनी आतुराय भोगली आनी हें जावन आसा एक पिटिका ताचे उपरांत त्याच वेळार सेवाक पत्र आमचो फादर रोशन कापुचीन संपादक आशिल्लो त्या वेळार तांणी म्हळ्यार आमी आतां ती त्या टायमार दुसरें जाल्लें चिंत्या नांव म्हजें नांव ताचें अनिल ताचे तसो इश्ट सुनील अनिल सुनील सांगाता मेळोन दत्ताचे अनिल तसली बरो एक चिटुका आतां ती नात कोणी बरें ना तसली ती एक चिटुका बरोवचो एक स्पर्धो सेवकांत आसा केल्लो आनी तातूंत म्हाका प्रायज मेळ्ळें म्हळ्यार म्हजी इनिशियल स्टेज एकदम प्रारंभीक अंत म्हजें आनी त्या टायमार म्हाका एक प्रायज ताची तुका सेवाक पत्रान मेळ्ळें म्हाका अजून उडास आसा आंजेल काणी आमचो जोस आल्वारिसाची पयली कन्नड लिपीन बरयल्ली कोंकणी कादंबरी तो म्हाका बूक जावन मेळिल्लो तो अजून म्हजे लागीं आसा बूक तशें हे सगळे संगती म्हाका एक बरोवच्याक प्रेरण आनी कारण म्हण येता सुरेश भाऊ भोव अप्रूपायचे तुमचे ते सांगतना सवालां जापी सांगतना म्हाका म्हजो उडास आयलो हांव ल्हान आसतनाय ल्हान हांव सुरवेर स्टार्टिंगार आमी सवालां जापीत सवालां बरोवन गेलतालो ओके तातूंत गंमत जालें पोर कांच जालें हांवें काजाराच्या पयलीं एक सवाल गेल्लें 2005 म्हाका एक 22 वर्साची एक सरी आसा सांग मामा काजार जावंक म्हणून बट ताचे सवाल गेल्ले कितें जाला पोर पब्लिश केला आनी ते वचून बूक मेळ्ळो म्हज्या सासूमाईच्या हातांत वचून मेळ्ळो तशें थोडे फावटी आमचे सवाल आदी थोडे फावटी गडबड जाता तशें बट भोव अप्रूपायचे वय आमचे विल्फ्रेड बाबू सबार विक्षाक आसात जोकिंग मॅनेजर्स वो म्हजो एक बेस्ट फ्रेंड हांगा तावन आरेन आसा आरेन न्ही हांगा ओमान आसा तोय आमचे कार्य पळोवन आसा जोकिम डिसोजा आनी प्रमिला बाई आमची कवी नीता डिसोजा जास्मिन बाई विनायक रास्ता जॉर्ज रॉड्रिगस जे.एफ. डिसोजा आमचो मरगोडो कवी ताचे सबार बूक आनी प्रायज जाता तेय आमचे कार्य पळोवन आसात प्रवीण डिसोजा नारंपाडी आल्फ्रेड मार्टिस वॉजवर्ड टावरो सुनीता डिसोजा निशा सिक्वेरा जॉर्ज मिनेजस सोशिया पिंटो गॉडविन प्रेमा सोनिया सबार प्रेक्षक आसात तुमच्या सर्वांक हांव मोगासो येवकार मागता त्या तारेंत अवस्वर 2 कार्याक आमचो सैरो बाबू विल्फ्रेड आर फांगला हे आमचे संगत आसात ह्या कार्याक तुमकां सर्वांक मोगासो आमी येवकार मागता आमचो कारानंतर आमचो चिक्का बाबू जॉईन जावंक जातेच ना शायद काय नेटवर्काचे प्रॉब्लेम आसूंक रो ताच्या खातीर नाजाल्यार ताची थोडी सवाल आसली तुमकां विचारूंक ताणें बरी एक सवाल आनी प्रासली आनी ताची एक इल्लेशें कितें आसलें तुमचे कडेन संवाद करूंक हप्तो नासतना इल्लेशें सुकल्या बरी जाता वय 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 आनी तशेंच आमच्या ह्या कोंकणी साहित्याच्या सगोरांत सबार बरोवपी आसात सबार कवी आसात तातूंत तुमचो एक पसंदीचो कवी कोण बाब
भारी एक कष्टांचे तुमच्यामध्ये सवाल आहेत म्हणजे कालाक म्हळ्यार हांव कोणाचें वाचता त्या टायमार म्हाका तो फेवरेट जाता म्हण येते कालाक म्हळ्यार आजकाल आमच्या कोंकणीन बरें बरें वाचप ते आसा मस्त चेंज बदलावण जाला तातूंत कोणाक विसचें कोणाक सोडचें म्हूण कळना समेस्तांक मान बगयता तांचे तांचे लिखणेक पूण ह्या साहित्य क्षेत्रांत म्हणजे खाशेले साहित्य म्हळ्यार साहित्यान सुमार प्रकार आसात तातूंत म्हाका आवडचे म्हणजे फेवरेट हास्य विनोद विडंबना आनी कविता क्षेत्र आनी तातूंत हांवें अशें कोणाकी म्हाका बाय फोर्सफुली कोणें नांवां सांगूंक वत्ता ऐकली तर हांव नांव सांगूंक आशेता एक हास्यांत आमचो फादर प्रशांत मार्ता तांची एक वल्लीभद्र राखण्यार एक वल्लीभद्र पावंकण येतालें ते एक बारीकशें एक विडन म्हाका आहलें आनी बारीक खुशेची आहलें ते एक मस्त प्रेरण आनी म्हजो फेवरेट रायटर तो ताच्या उपरांत देवादीन रिच्ची जॉन पॉयस तो आतां देवादीन जाला ताच्या आत्म्याक हांव सस्पेन्स विशय मागता तो एक म्हजो फेवरेट हास्य प्रकारांत तो एक म्हजो पसंदीचो लेखक तशेंच कविता क्षेत्रांत पळोवंक गेल्यार सुमार जाण आसात पूण तांचे पैकी हांव विल्सन कटील आनी लॉयड रेगोताकोडे तांची हांव कविता मस्त पसंद करता तशेंच इल्लेशें संगीत आमी इल्लेशें संगीता कुशीन ह्या दिसांनी माल्ल वाल्ले आसा आनी संगीता कुशीन पळोवंक गेल्यार हांव बरयता न्ही तेजे लागून तातूंत हांवें नांवां सांगचें तर एक बरोसो असो एक संगीतकार अजित पिटा डिसोजा जय संजय सिक्वेरा मागीर ट्यून घालच्यांत म्हाका बारी पसंद नेल्सन मतेस आनी प्रशांत सिक्वेरा ही नांवां सांगूंक हांव अपेक्षिता उरिल्ले आसात कोणी सांगा प्रशांत आमचो अबुधाबी समूह अबुधाबी वय वय प्रशांत सिक्वेरा शिरवां गांवांत शिरवां तो वय वय तो आनी पयले तांणी ट्यून घाल्ली ट्यून सुमोगा यो मोगा सुमार तांणी कोवळी सांगात केल्ली आसात वय वय तशें भोव अपुरबायेचें तुमचें तें हें वय कितें आमी सांगल्यार आनी तुमी सुमार पोतांय बरयल्यात न्हू सुमार 40-50 तुमचे पोतांय आसात आसात वय एक पदां मुसा बरयलांत मागीर एक 15 मुसा भक्ती गितां बरयलांत मागीर तातूंत थोडे व्हिडिओ अल्बम जाल्यात आनी थोडे मुखार जावचे आसात ऑलरेडी कोणी म्युझिशियन कंपोजर्स कोण आसात तांणी ऑलरेडी ती लिरिक्स वेल्यात म्हज्या तावन तुजे सद्याक येवंक की पुरो आनी 2 पदां म्हणटाना म्हाका उठ असेल 2 कवळ्यो आमच्यो आयल्यात तुमकां कळीत आसूंक पुरो आमी एक 3 सोजस बॅनर हाकाल 3 सोजस म्हळ्यार आमी ते एक सोज म्हळ्यार तातूंत पेर्नालचे दोग मरी एंड डिसोजा आनी अनिल डिसोजा पेर्नाल तुमी अनिल पेर्नाल नांव आयकलां पुरो म्हजो भाऊ तो कझिन भाऊ वय मरी एंड डिसोजा पेर्नाल अनिल डिसोजा पेर्नाल आनी हांव विल्फ्रेड डिसोजा म्हणजे सरनेम डिसोजा तशें आमी एक सोज मेळोन 3 सोज बॅनर हाकाल 2 कवळ्यो आमी उक्ताडे काडल्यात 2011 तुझे चरणी भक्ती गितांची कवळी तशेंच 2015 तुझे रुपणे हे 2 कवळे आमी उक्ताडे काडल्यात आनी आमकां तातूंत प्राप्ती जाल्या आनी आमचें कितें लिखणी आसा ती एक आमचे कोंकणी परजेक दिवंक आमकां सादी जाले म्हणून आमकां भक्ती आसा भोव बरें तुमचे एक अभिप्राय तुमी आमकां सांगून आमचे सर विक्षक आतुरेन राखून आसात कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमची खावाना तुमची पदां आमी आयकतात बट आतां म्हणसर तुमकां आमी अशें लायव्ह अशें पळोवना आमी तुमकां हातू पळयना त्या खातीर आमकां कोण गुर्तूना विल्फ्रेड आर पांगलाचें नांव एकदम फेमस आसा एकदम नवार्थीक आसा बट तुमकां आमी अशें मुखामुख पळोवना सो आज एक तो अवकाश आयलो अवकाश मेळ्ळो आनी आमच्या ह्या आपोवण्याक तुमी संगात दिवन आज आमी ह्या लायव्ह कार्याक तुमी आयल्यात तशें सर विक्षकांक आज आमची एक मोही वळख आनी झलक जाल्या बरी जाता आनी तशेंच तुमचे संगे संवाद करूंक एक आमकां एक भाग मेळटा आनी एक आतांय तुमी तरणाटीच आतांय म्हातारे सांगूंक जायना तरी तुमच्या त्या
तरणाटपणार एक थोड्या एक यादी असतात, एक आमचे एक उगडास असता तो कधीच विसरूंक जायना. तसं नाही करे होय. म्हणे या युवक संघात असू द्यात की या तुम्ही ICO अंत YCS अंत ICOM अंत या DSS च्या कंच्या एखादी अंत मी असू द्यात की वय हांव ह्या वेळार खंडेचा उडासा काडटा आमचे ICY म्हणजे म्हळ्यार तो CY म्हणून माताले आता ICM भारत ही म्हणले एक होय ऍड केला भारत युवा संचलन पहिले खाली कातोलिक युवा संचलन मात म्हणून नासलें CY म्हणटात आमी आणि CY म्हाका एक्चुअली बॅकबोन आशिल्ले पळय त्या वेळार म्हणजे तरणाटपणाच्या दिसांनी कित्याक म्हळ्यार थंयसर मुखेलपणाचे देणे जावन दी बरपाचे खंयचे तालेंत उजवाडाक हाडचे एक बळादीक संघ असलो म्हळ्यार तो CYM आशिल्लो आणि त्या CYMांत एक सुमार 3-4 वर्सां सेवा भाव दिल्लो एक प्राप्ती म्हाका आसा आणि आनीक म्हाका CYM म्हाका आनीक भोव लागशिल्लें कित्याक की म्हळ्यार 1996 म्हाका तो 18 वर्सांची प्राय तो CYM तावन तांणी म्हजो मोगरे कळे म्हणलो पयलो कवाना पुस्तक प्रकट केल्लो हांव एक्चुअली मिटिंगार विशय येताना हांवें नाकारिल्लें म्हणजे तितलें कवाना ना हांव तितलो व्हडलो कवी न्ही बरयतलो न्ही म्हणून तरी पूण म्हजे थोडे सांगाती आशिल्ले तांच्या हातून वत्तायेन एक मोगरे कळे म्हणलो कविता पुस्तकी CYM तावन प्रकट जाल्लो आसा 1996 आणि खंडीत जावन थंय तावन थोडे मुखेलपणाचे देणे म्हाका लाभिल्ले आसा तशेंच म्हजी कितें टालंट आशिल्ली म्हजी मात न्ही त्या वेळार CYM सर्वलीं कोण बरो आसात तांची हर एकल्यांची टालंटां उजवाडा घेवंक ते बळादीक कारण जाला आनी अजून ते आसा खाली चेंज म्हळ्यार पयलें CYM आशिल्लें आतां ICYM जाला तितलेंच भारती म्हणलें एक ऍड केला पूण अजून जाल्यार हांव तरणाट्या सांगितलेंच CYM आसा एका संघ संस्थांक तुमी सर्व या तातूंत तुमकां मस्त तुमच्या टालंटांक मस्त सपोर्ट मेळटा आदार मेळटा आनी तुमचे टालंट भायर येवंक मस्त कुमाव जाता होय तशें होय त्याच विषय न विसरना सोड ते मोगरा करे आणि आस्यांगन बुका पटरी बघना तुमचे म्हळ्यार ते बरोवंक तुमकां खंयतां प्रेरण मेळ्ळें मोगऱ्यांकडे सांगल्यार तुमचे पांगराचे मोगरा हे खरें एकदम फेमस वय आणि वय हांवें ते म्हजे मोगऱ्याकडे गांवांत आणि हे नाही ते मोगऱ्याकडे आणि हे बरे मोगऱ्याकडे इल्लेशे काही म्हणे हे आसा लिंक आसा म्हूण दिसता म्हाका वय हांवें म्हळ्यार तेच कॅथोलीक युवा संचलन म्हजो पयलो बूक प्रकट करतना हांव टेन्शनार पडलो त्या बुकाक कालें नांव दिवचें म्हणून आनी तो म्हजें तें हांवें पयलीं सांगिल्लें परी म्हजें तें मोगरे कळे म्हणलें पयलें कावान हांवें बरयल्लें आनी तें पांगडाच्या प्रकाशार आमचो मानेस HR तिद्वणकर पांगडाच्या प्रकाशार तें प्रकट केल्लें आनी हांव मस्त वेळ ताचेर चिंतून आसतना म्हाका तेंच नांव सुटेबल म्हणून बगलें एक आमच्या पांगळाकरांनींत उजवाडाकडचो बूक आणि पांगळाचे ते ब्रँड मोगऱ्याकडे तुमकां कळीत आसूंक पुरो शंकरपुरा मल्लिके म्हणून तशें वय मोगऱ्याकडे नांव करुया म्हणून म्हाका तें सूक्त नांव म्हणून बगलें तशें हांवें तें नांवूच म्हज्या बुकाक दवरन बुकाक दवरलें म्हणयात वय तशें कित्याक पांगराचे कडे आसात न्ही एकदम फेमस आणि हं. आणि पांगरां ती साबार तारेंतवंत आसात मस्त तारेंतवंत आसात आणि सुमार जाणांची आमकां वळखी आसा तशें हे तुमी मोगऱ्याकडे नांव दवरलें एकदम बरें आसा म्हूण चिंता तशेंच हास्यांगन ताच्या फाटल्यान हास्यांगन बुका आशेंगान फाटल्यान हांवें तेंचे पयलीं सांगलें म्हजी एक व्हड इल्ली हास्य बरपांत इल्लीशी व्हड म्हजी चड तशें त्या उपरांत म्हळ्यार हांवें स्टार्ट केल्लो तो बरयलें हास्य बरपा विनोद विडंबना या हास्य कविता बरयल्लीं आशिल्लें आनी हांव त्या वेळार मास्कर आशिल्लो 2010 हास्यांगन बूक आयिल्लो आनी त्या वेळार आमचो आमी ते बरपी मित्र संघटन केल्लें आमचो मानेस्त क्लॅरन्स कायकंबा आनी जेरी डिमेल बेंदूर तुमी नांव खंडीत आयकलां तांच्या एका आनी अनिल कर्नाल आल्यान फर्नांडीस ते सांगत आसून भरपी मित्र संघटन केल्लें आनी थंयसर आमची देणी कितें आसा ती उजवाड घेवंक मस्त कारण आनी प्रेरणा जाला आनी आमकां मस्त सपोर्ट मेळ्ळा आनी त्या वेळार हांवें चिंतिल्लें म्हजे लागीं थोडी बरयल्लीं आशिल्लीं त्या वेळार हांवें क्लॅरन्स कायकंबा लागीं म्हजो विचार एक म्हजे अभिश्ट अभिप्राय उसरतना ताणें एकाच दम्मान म्हणला बरी हांव म्हज्याच प्रकाशनान सुरवारी तें प्रकट करता जेन प्रकाशन जेन म्हळ्यार ताच्या पत्नीचें नांव
त्या प्रकाशन ऑलरेडी ताणें एक बूक ताणें पायस केल्लो ताणें काडिल्लो उतरां सीधा म्हज्या प्रकाशनांत आमच्या प्रकाशनांत म्हणून तो एक बूक काडया म्हणून ताणें एक उप्पी घेतिल्ली आनी तशें 2010 हास्यांगण बूक मोकळीक जालो आनी म्हाका भारी संतोशाची एक प्राप्ती खुशेची गजाल म्हळ्यार म्हजे दोनूय बूक मोगऱ्या कळे आनी हास्यांगण ते सकट प्रत्यो विकून गेल्या आतां म्हजे लगीन त्यो प्रत्यो नात म्हणजे एक हो एक संतोश एक आसा भोव बरी गजाल. व्हेरी गुड तशें पळय कितें म्हणल्यार बूक आनी ताचे भितर आसलें ते आमी बरयले ते कंटेंट्स ते कितें बरें आसा ताका वजन आसा तर ते आपशेंत म्हळ्यार तोंडागच सांगतात हो बूक बरो आसा असो बरो आसा म्हणून ते आपशेंत ते विकून वतात. पळय आनी हास्यांगण विशय सांगचे तर हांवें म्हळ्यार एकच टॉपिकाचेर ते बरयलें न्ही तातूंत विनोद आसात विडंबन आसतात अशी कामान आसली तशें जाल्यान म्हाका दिसता लोकांक ते चड आवडलें तशें जाल्यान ते बूक मस्कत तर म्हाका दिसता इनॉग्रेशन जाल्ला एक अर्द वर भितर खाली जाल्लें ताचे उपरांत हाडूंक आमकां फुडली इमिडिएट हाडूंक जावन तसली परिस्थिती उरिल्ली आसा मस्कतान. वय आनी कितें म्हणी मुखार कितें बरोवचें आसा गे बाप मुखार एक खंयचो बूक म्हणी काडचो आसा की काय प्लॅनिंग आसा म्हजे हात आनी म्हजे मन केदळ पर्यंत जीव आसा तेदळ पर्यंत बरोवनूच आसतलो खंयचे खंयचे इन्स्पिरेशन मेळटच आसतात हर एक दीस आमकां शिकयतात तशें हर एक दिसा कांय ना तरी टॉपिक्स विशय मेळटातच तशें जाल्यान एक आज चिटूक असो एक बूक काडची एक आलोचना एक सुमार पयलींची जावन आसा की केदळा सुफळ जाता म्हणले एक तेंचो एक पंथावन म्हणयात म्हळ्यार केदळा भायर येता गुतना पूण एक आलोचना आसा सांगातच तेंचो हांवें पयलीं सांगिल्लें बरी एक 3-4 पदां व्हिडिओ सॉंग जावचे आसात ती ऑलरेडी ताचे प्रोसेस चलते आसा तशें ते एक आमी वेट करना आसा केदळा येता ती म्हणून उक्ताडा येता ती म्हणून तितलें मातशें मागीर तेंच उरिल्लें केदळ पर्यंत खाली वाचूंक बरोवंक दिसता पळोवंक सांगता बरोवंक सांगता कित्याक बरोवपाक आसा खंयचे एक ल्हानशे एक सब्जेक्ट एक विशय मेळ्ळ्यार पुरो ताचे वयर आमी कितलेशेय बरोवन वशेत आनी तुमी बरोवचे ते इतले एक बरें आसतात तुमचे ते बरोवची ती शैली इतली बरी आसा की ती सगळ्यांक समजता ती आनी बरीशी म्हाका समजून विचारता आनी कितलेशे फावटी म्हाका तुमची पोयमां कवनां आनी त्यो येता वॉट्सॅपार आयल्यात वॉट्सॅपार अशें तो व्हरोन येता ते एक व्हायरल जावन आसा पळय एकान एकराक वसंत आसतात आनी थोडे फावटी कवनां येतात तांचे सेके तुमचें नांव आसना कित्याक आमकां गोत्त आसता की तुमीच बरयलां म्हणून सेके नांव नासतनाय वरळी मस्त कवनां आसात तशें आनी सबर आमच्या कवीच्या ग्रुपांत ते येताना सांगतात हें कोणें बरयलें म्हणटना विक्की तुमचें नांवां येतात हे विल्फ्रेड बाबान बरयलें म्हणून ते फटाफट येवनूच आसतात आनी तुमची शैली ती बरोवची शैली बरी आसा एकदम काय म्हणटात लोकां मोगा शैली ती समजून जाता सगळ्यांक बरी समजता तशें आनी तुमी बरयतना काय करता सकाळीक विशय वयर बरयतात खंयचे प्रस्तुत विशय आसात खंयच्या विशयान ताचे वयर तुमी बरयतात न्हय ते आणकी वाचूंक आणकी बरें एक हें जाता खुशी भोगता तशें आनी परत सबार विक्षाक आयल्यात तांकां सुमेस्त तांकां परत ताळेंत आवस्वाद 2 आनी आमचो सैरो बाबू विल्फ्रेड आर फांगला हांच्या सांगाता तुमकां सुमेस्त हांगा येवकार मागता आनी चिक्का बाबाक काळा नंतर जॉईन जावंक जातेच ना आमी तो ट्राय करनच आसा तरी जातेच ना तर बी आमच्या मुखऱ्या आवस्वरांत तो खंडीत आमच्या सांगात आसतलो मागीर लागूनच हांव ह्या लायव्हाक आयलो पूण आज बेजाराची संगत म्हळ्यार तसो मायाक जाला म्हळ्यार आमचे ह्या तांत्रीक आडचणी वरवीं तसो मायाक जाला तशें ओके मागीर आनी एक सवाल तुमचे विशयान तुमी आतां सांगलें की तुमी हांगा आसात मस्कतांत आसात आनी आतां तुमी गांवांत तुमचे ओन बिझनेस करन आसात तुमकां खंयचें बरें लागता गांवांत या मस्कत या भायलो गांव तो गांवूच मायगांव तो मायगांवूच आनी कितलो परगांवांत कितलें बरेंपण आसल्यार परगांवांत
तो गांवांत कितले प्रॉब्लेम्स असल्यार ते मायगांव मोग मायगांवचे ते एक तेंकाले वरतेपण खंयसरी मेळना देखून म्हज्या मायंग म्हळ्यार हांव 2017 मस्कात सोडून गांवाक आयिल्लो आनी त्या वेळार म्हणजे पयलीं आलोचना आशिल्ली म्हळ्यार एक गांवांत रावल्यार एक खंयचे तरी नाही बिझनेस करचे म्हणून सांगा नाही तुमचे ते माय गाव म्हणताना कट झाले ते देखून ऐकून उलयल्ले ओके ओके ऐकून सॉरी ओके वय ते मायगांवचो मोग तो खंयच्या पोंता गेल्यार तो उणो जायना तशें जावन म्हाका मायगांव व्हरचो म्हणटा ताका लागून तो हांवें म्हज्या नांवाकी गांवचें नांव चीड केलां ते एक रिजन ओके गांवाक हांव 2017 मस्कत गांवाक आयलो ताचे उपरांत गांवाक आमचे पयलींच एक आलोचना आशिल्ली गांवांत खंय तरी एक बिझनेस करचे म्हणून पयशे म्हणून तशें त्या वेळार म्हाका एक रायट टायमार एक इगर्जे मुखार एक शॉप मेळ्ळें आनी तें शॉप हांवें घेतलें तशें त्या शॉपांत हांवें म्हळ्यार हांवूच गांवाक येताना हांवूच सुमारपटी कश्टाल्लो आसा आमच्या धार्मीक वस्तू कितें रिलिजियस आयटम्स आर्टिकल्स कितें म्हणटा ते काणकोणचे तर आमी उडपी कोडयार आनी खंय खंय हाडले ते हांवें चिंतलें हांवें गांवांत रावल्यार एक बिझनेस स्टार्ट केल्यार कशें गे म्हणून तशें ताचे सांगात उरिल्ले गिफ्ट आयटम क्राफ्ट आयटम आर्टाचे आयटम ताचे उपरांत हांव सगळ्या पत्रांचे कोंकणी पत्रांचे सगळे वर्गांनी जायराती घेता तशें अधिकृत प्रतिनिधी जावन व्यवहार करता तशें ते एक उद्यम 2019 स्टार्ट केल्लें आतां 3 वर्सां जावंक येता ते आनी देवाच्या दयान हांव त्या उद्यमांत म्हजी मेटाम बळवंत करते आसा आनी संतोष म्हळ्यार म्हजे गांवची मात्र न्ही म्हाका वळखले म्हज्या गांवा भायले कोण पण आसा शिरवा टावन बेळमण टावन कर्नाल टावन उद्यावर हेचे पुरा सुमार म्हणजे हांव बी म्हणे एज अ ग्राहक म्हणल्या भशेन म्हजे लागीं येवन वेव्हार करते आसात की एक संतोषाची गरज म्हणयार तशें संतोष भोगता परगांवांत आशिल्लो परगांवांत आसतना हांव दुसऱ्यांच्या अंडर काम करनाशिल्लो थंयसर म्हजे स्वता कितें नासलें हांगासर आतां एक म्हजी एक स्वताची एक शॉप आसा म्हणटाना संतोषच म्हणया ती वय ते खरें म्हणटात ताका मायगांव म्हणटाना मायगांवच मायगांवाक आमकां कांय सांगूंक जायना कित्याक आमी सांगल्यार लास्ट टायम हांव गांवाक वचून आसतना 3 वर्सां जालीं ते मदें एक फावटी 2020 म्हाका दिसता कोरोना जावन आसतना त्या फ्लायटां बंद जावन तें जावन म्हाका 3 वर्सां म्हाका गांवाक वचूंक वेचो अवकाश मेळना तर हांवें एक पोयम बरयला म्हजो मायगांव म्हाका आपयता म्हणून कित्याक म्हळ्यार मायगांवाची ती मातयेचो तो पोरमो आसा पळय तो एकदम विचित्र तो तसो सो मायगांव तशें आतां आमी आतां गल्फांत आसा ओके आतां आमचो गल्फूच एक आमचो गांव जावन आसा हांगा तशें दिसता वय करंटाचे जशे प्रॉब्लेम आसा आनी पावस आनी गडगड आयलो म्हणटना कशें एकच घडये भितर बयस जाता तशें वय आनी आमचे विक्षक आसात दिंपर सोफिया अरवती परोंत आसा आनी श्वेता म्हाका दिसान आसा सो ह्या तारेंत आवस्वर दो सैलो बाबू विल्फ्रेड आल्फांगा वो एक कवी जावन आसा पदां घडणं जावन आसा हांचे सगळें हांव तुमकां ह्या कार्याक हांव येवकार मागतां आनी विल्फ्रेड बाबू हे म्हजे सवार न्ही जायते हांवें आतां इसाचे सवार हे म्हजे न्ही ओके हे सबार विक्षकांनी हांवें केदार आमचे लाईव्ह आसा तुमच्या सांगातान करतना तांणी म्हाका इनबॉक्सान एक मेसेज धाडून एक इसार ना हे विल्फ्रेड बाबाक एक सवार इसार जे तुवें म्हणून तुमी आजकाल ह्या तुमच्या पतीने वयर सबार खावाना सबार शायरी आनी बरयता ताच्या फाटल्यान मिस्टेक कितें म्हणून मिस्टर काय ना मिस्टर दुखी सोनी संतोष असो आनंद असत सबार विक्षक ते आयकूंक आतुरायन आसात
म्हजी बायल सांगचे पूण ती जरावरी ती सर्वांची बायल म्हळ्यार हांवें घोव जावन म्हाका बायल म्हळ्यार ऑपोजीट हे न्ही तशें जाल्यान आनी घोव बायलांचे राग मोग लढाई अनेक घरांत आसलीच तेच हांवें इल्लेशें व्यंग्य रितीन म्हज्या कामांत म्हज्या चुटकांनी हाडचें आनी ताका म्हजी बायलच म्हणून मेन्शन करचें आनी म्हाका समाधान विचारिल्लें आसा तूं बायले विशयान तशी कावाना चुटकां बरयता न्ही गे तुजी बायल वाचता गे म्हणून एक्चुअली न्ही जावं पळोवंक गेल्यार पयलीं हांवें कितें बरयलां पळय तें फस्ट दाखोवचें तिकाच म्हज्या बायलेकच पळय तशें तशें ती म्हणटा तुका इंतकाम जालें म्हणून आनी म्हजे वरवीं म्हळ्यार बायल म्हणटा म्हाका तिचे वरवीं हांव फेमस जालो म्हण फेमस जाता म्हणटा तशें म्हणून चिमटो करता हय ते हय काय जाता तशें गो ते कोणी आम्ही आपणा वयर एक कवी कवान या कितें आमी बरयल्यार आपणा वयर म्हळ्यार आमच्यात एक मोगाच्या मनशा वयर बरयल्यार ते ताका एक अर्थत्व विंगड आसता तो आनी हय तशें हय वाचूंक पूण बरें जाता हे म्हळ्यार ते म्हजे बायल सांगता आमच्याच घरांत चलता म्हणून न्ही हांवें बरोवचें म्हळ्यार जरा जरान संवसाराक कितें चलता गे हर एक दादल्या बायलां मदीं कितें जाता गे तेंच हांवें म्हज्या चुटकांनी हाडचे प्रयत्न करचे तितलेंच ते एक दुसऱ्या कोणाक लागून नजो म्हणजे सीधा लागून नजो ताचे म्हळ्यार ती वाचलेल्या उपरांत तांकां पुरता ती तांच्याच घरांत तांचीच कविता म्हणून पूण समा डायरेक्ट तांच्या बायलेक जगू म्हाका कांय हक्क ना म्हज्या बायले शिवाय तातूंत म्हजी बायल म्हणून हांवें बरोवप समा तशें करेक्ट कितें आमी सांगल्यार आमी तांचे वयर आमी चिंतून ते कितें बरयता पळय वाचप्यांक तांच्या हातूंत ते अनुभव जाता ते समा वय तुमी वय सांगचे समा तशें हांवें वय हे मदें वाद लास्ट टायम हांवें एक गोवाचें वय मदें एक लास्ट टायम हांवें गोवाचें रुदान म्हणून एक बरयलें पोयम कवान आं ते इतलें जाणां खुशी जाल्या की सगळ्यांनी आपणा चिंतून वाचलां तशें ते बरें वय जाता वय तशें ते एक विक्षकाचो एक सवाल आसलो तो तांकां सगळ्यांक आतां समजाळें आसता तुमी खंयच्या आसता ते बरयतात म्हणून आनी आनी आमच्या तुमच्या फ्युचरांत आतां ऑलरेडी तुमी सांगलें की तुमकां एक आतां बूक काडूंक आसा म्हणून आनी कितें साहित्य आसा की तुमचें एक सोपान आसा की आनी कितें म्हणजे ह्या कोंकणी साहित्यांत ह्या कोंकणी मायभाशेक आनी कशें मुखार हाडचे कोंकणी आमी भास ही उरोवंक आमी कशे प्रयत्न करचे म्हणून पळय भास उरोवंक तेंच हांवें काय बरें म्हणून ना म्हज्या भुरग्यांनी कोंकणी भास उलयल्यार तांणी समजल्यार ती आमी तेंचे वरती देण घे काल्यार म्हळ्यार आमी बरोवन आमच्या भुरग्यांक जर आमी शिकयना तर कांय प्रयोजन ना तशें जाल्यान आमचे भुरगीं आमचे बोवार कोंकणी आसल्यार कोंकणी भास मरची कांय सवालूच उदेव येना मागीर म्हजें सोपान तेंच हांवें पयलें सांगिल्लें वरवीं म्हज्या हात आनी मोत सोमो आसता वरेक बरें आसतलो तशें आनी एक तेंच बूक पॅडचें एक आलोचन आसा पूण कितली केदोळा कार्य जाता म्हणलें एक सवाल आनी तो वेळ केन्ना येता म्हणल्यार म्हाकाय गुर्तना तशें भविश्य देवाकय गुर्त आसना वय पळय तशें आनी विल्फ्रेड बाबू अशें कितें सांगा आमी सांगल्यार आमी आतां हें तारेंत म्हणून आमी एक स्टार्ट केलां एक अंकन आमी स्टार्ट केल्लें आनी तो सबारांक एक हातुराय आसा की कार्य कितें म्हणून हे तारेंता विशयान तशें विक्षकांक एक म्हत्वाच्या विशयान सांगता तारेंता विशयांत हे तारेंत अंकन आमी सुरवात केल्ले उद्देश जावन आसा हे हांवें आनी चिक्का बाबान सांगाता मेळून हे केल्ले उद्देश आसा कित्याक आमी सांगल्यार आमच्या ह्या संवसारांत आमच्या ह्या कोडयांत कोंकणी कुटुंबांत ह्या कोंकणी आमच्या मायगांवांत साबार कवी आसात बरोवपी आसात या नचपी आसात या गावपी आसात या नाटकिस्त आसात या बरयणार आसात साबार जाण आसात ती कितें चिंतात आमी बरयले आमचे कडेन दवरतात ते उजवाडाक हाडूंक प्रयत्न करनात ओके आनी साबारांची उजवाडाय जायत बट तांची वरक जरक कोणायकी सडावत ना त्या एका उद्देशाकार आमी हे अंकन आमी स्टार्ट करून आमी अप्रूव हर एका शेनवारा सांजे 7:30 UAEच्या टायमार आनी तशेंच कोडयारच्या 9 वरार आमी एक लायव्ह फेसबुकार लायव्ह येता आनी हर एक हप्त्या आमचे ते एक नवो सैरो आसतलो ह्या सैरा सांगाता आमी संवाद चलयतले आनी तांची एक मोठी वरक जरक करून
आम्ही तांची वळख करतले आणि आमच्या ताळेंताचे एक प्रदर्शनी आम्ही ताळेंताई विशयी ती आम्ही सगळ्यांकी विस्तारान आम्ही सांगतल्या. सर विल्फ्रेड बाबू, आज तुम्ही आमच्या संघात आसात भो खुशीची गजाल. भो खुशी बघता. म्हाकाय आणि खुशी तशेंच भोगता तशेंच आमचो चिक्का बाबू आमच्या संघात आज तांत्रिक अडचणीवरवी ताका जॉईन जावना. ताची सबार चिंतना आसली तुमच्याकडे इसारूंक, तुमच्याकडे तांचा संवाद करूंक मस्त चिंतना आसली. सो आम्ही मध्ये कशें उलयतना डिस्कशन करतना आता सांगतालो बगार आज कारणांतर ताका जॉईन जावना. तशें इल्लेशें बेजाराय आसा आमकां जॉईन जावना तो म्हणून. विल्फ्रेड बाबू, आणि सांगा. आता उद्योजकांच्या तरण्या बऱ्यापैकी तुमचो संदेश कितें? तुमचो एक संदेश संदेश असल्यार बरो आसलो की तांकां एक बरो एक प्रेरण मेळटा, उत्तेजन मेळटा म्हणून. होय, बरों जे कितें तालेंत आसा तुमचे लागीं ती उजवाडा काडूंक बिलकुल उदाक्ष नाकात, फाटीं करनाकात. कित्याक आजकाल अवकाश मस्त आसात, पयलींचे बरी न्ही. आजकाल जायते अवकाश जायत्या मापांनी आसात आनी आमकां एकदम मस्त सुलाभेचे विधान आमचे मुखार आसा. आजकाल सोशल मिडिया कितें आसा तातूंत जायते जाण बरोवन तांची तालेंतां बरोवचे तालेंत जावन ती नाचपाची खंयची तालेंत दाखोवन ती येते आसात. ही भोव संतोशाची गजाल. तशें हर एकल्यानी तांचे तांचे प्रयत्न करीचे. पूण हांवें सांगचें इतलेंच की म्हळ्यार चिंता कोणाकी बरोवचें तालेंत आसा, कोणाकी नाचपाचें आसा, तांणी दुसऱ्यांक इल्लेशें ऑब्जर्व करचें, पळयचें. म्हळ्यार तांणी बांयतलो माणक्या बरी आसूंक जाय केलें. म्हळ्यार तांणी बायल्या संवसारांत ती कितें जाता आनी ताचे बरींत आसलेले तालेंत दुसरे कोणी आल्यार तांकां तांणी इल्लेशें ऑब्जर्व करचें, तागेलें पारखेचें, तागेलें फॉलो करचें. त्या वेळा कितें जाता म्हळ्यार आपणा लागीं म्हज्या लागीं आसलें उणेंपण कितें आसा तें भरती करूंक साध्य जाता. तशें आनी केदळय म्हळ्यार आनी आजकाल आमच्या तरणाट्यांनी सदांच पळोवचें, टिका केल्यार तांकां ती टिका आयकूंक नाका. ती टिका केल्ले एक्चुअली कोण आमची टिका करतात तांकां आमी पयलीं स्वीकार करीत जाय. तांच्या टिकेंतावन आमकां बरेंपण, आमकां मस्त तातूंत बरें करचें. म्हळ्यार आमकां आमचें तालेंत आनीक वृद्धी वय करचें तातूंत अवकाश कितें मस्त. आमकां एक वय कितें आमी आमकां मस्त सांगल्यार ते टिका केल्यार तांचे आमची एक सूख दाखोवन दिल्यार ती आमी तिदवीचे. तुम्ही सांगल्या ती बरें आमी सूख तिदविल्यार वय तिदवूंक आमी ती प्रयत्न करचे. न्हय म्हजेंत समा हांवें तें केल्यार समा म्हूण आमी आर्ग्यू करून बसल्यार आमकां मुखार येवंक जायना म्हणचे तुमचे अभिप्राय. आजकालच्या युवा जाणां आमी जायते तशेंच पळोवन आसा. म्हळ्यार तांकां टिका ते पसंद करिनात चडचोन. कोणी बरें चले जाल्यार. वय तर टिका तांणी वळखून घेवची. तांणी कितें नेगेटीव कितें आसा तांच्या विशयांत तें तांणी समजल्यार मात तांकां पॉझिटीव रितीन मुखार वचूंक जाता म्हणली एक म्हजी पत्नी आनी एक असो एक संदेश म्हणूं संदेश दिवन तितलो व्हडलो मनीस न्ही हांव, पूण तुमी विचारल्यार पळय. देव बरें करो विल्फ्रेड बाबू. भोव अपुर्बाचो संदेश तुम्ही दिला उदयोजकांच्या तरण्या बरोवपांक. वय तुम्ही सांगले बरीच की ते कोणेय आमची सूख सोदून काडल्यार आमी ती मोगान स्विकारची आणि ती सूख कशी करेक्ट करून मुखार आमी बरयतना ते तितत सूख परत जायनातल्या बरी आमी बरयल्यार ते आमचे ते कितें आमी बरयता, कितें आमी करता ताचे वयर एक बरो एक वजन आसता. हो तुमचो संदेश भोव अपुर्बाय आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच परत सबार वीक्षक आणखी येवनूच आसात. आता तांत्रिक अडचणे वरवीं आमी एक 15 मिनटां वेळ आयले आमी लायव्ह, नाजाल्यार 7:30 हेजे जालें. सो कसो 1 घंटो गेलो आमकांच गोत्तू ना. तुमचे कडेन उलयतना आणखी उलया आमी बघता. आणखी तुमचे कडेन विचारूंक मस्त आसा. ओके तशें मग मिसिंग जालो. चिक्काची थोडी वय सवालां चिक्का मिसिंग जालो. तशें अनेक तो फावटी आमी मेळ्या बाबू. तो नांवांत मात चिक्का पूण हांवें दोड्डा म्हणून तापोवचें. काला म्हळ्यार तालेंत तसो पुंज तो आसा. तो नांव मात चिक्का पूण तो आमकां निजय दोड्डा. तो तालेंतांत बरोच हे कांट म्हणटात न्ही तशें कुरवो न्हू तो कांटी न्ही. व्हडले अंतू ताचे तालेंत आसा. बरी चिंतना ताची बरी गुंडाळाची आसात आनी भोव अपुर्बायन
सर्वांक ताचे एक चिक्काचे एक येंकी तेम सांगल्यार ताका सगळ्यांक सांगात आपण व्हरचें मुखार व्हरचें ती एक ताची एक आलोचना आसा आनी ही आलोचना ताणें म्हजे कडेन 2 वर्सां आदींच आमी एक डिस्कस केल्ली अशें अशें करीचें धाडटो म्हणून तशें मागीर मदें हें कोरोना आयलें तें आयलें हें आयलें ताच्या मदें आमकां इतलें एक समा टायम दिवंक जावं नासलो सो आतां एक करेक्ट टायम हो ह्या टायमार आमी आतां चिंतलें की ओके आतां आमचें तारेंताचें अंकन सुरवात करीचें आनी स तारेंतांक आतां कितें हाचे भितर दिवटे पंद आसल्या म्हळ्यार ती एक आमचें तारेंत आसा न्हय आमची साबारां घालून घालता गो ते बांदून दवरतात भायर काडिनात तशें त्या स तारेंतांक आमकां एक फावटी भायर हाडीचें म्हणून आमची आशा तशें आमी त्या अंतू वचून आसा त्या एका अंतू बट सर्वांचो सहकार आमकां आनी सर्वांचे बेसाव आमकां आसा तर आमी हें कार्य आमचें सक्सेस जातलें म्हणून आमकां एक व्हड हें आसा काय म्हणटात होप आसा होप आसा हाच्या वयर तशें मागीर आनी कितें सांगचें म्हळ्यार आतां विक्षकांक हांवें सांगचें कितें सांगल्यार आमचे फेसबुकार तारेंत म्हणून एक तारेंतां कोंकणीची नत्तिरां म्हणून एक फेसबुकाची पेज आसा ती दयेकन तुमी तातूंत जॉयन जावचें आनी आमची मुखली आनी देशा दिसांनी आमचे सर लायव्ह प्रोग्रामां आमी त्याच पेजीर आमी दवरतले आनी या तुमी जॉयन जावचें आनी तुमच्या फ्रेंड्सांकी तातूंत तुमी जॉयन करचें म्हणून आमी करतेपणी आमी तुमचो उपकार मागता आनी तशेंच आमचे युट्यूब चॅनलय आमचे चालू जावचेर आसा ताकाय तुमी लिंक आमी धाडटा ताकाय तुमी सबस्क्रायब करीचें म्हणून आमी तुमचे कडेन विनंती मागता आनी तशेंच ह्या तारेंता कार्याक सदांय हर एका शेनवारा तुमी येवचें UAEच्या 7:30 वरां आनी इंडियाच्या 9 वरां तुमी आमच्या सांगाता येवचें आनी हें कार्य पळोवन आमकां तुमचो सहकार प्रोत्साह दिवचें म्हणून आमी विनंती करता तशेंच विल्फ्रेड बाबू आज आयच्या कार्याक तुमी मानाचो सैरो जावन येवन तुमची आमकां मोटवी वरोक करून दिवन आनी तुमच्या विशयांत साबार संगती आमकां तुमी तिरसोन आनी आमचो सांगाता एक घंटोभर तुमी आसल्याक म्हज्या तर्फेन आनी चिक्का बाबा तर्फेन हांव तुमकां मोगासो मानाचो काय म्हणटा ताका उपकार मागता आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा सुरेश बाबू तुमकां म्हाका एक हांवें पयले फावटी म्हज्या जिणेंत लायव्ह येवचें म्हजें पयलें संदर्शन कोणें घेवचें तर तें जावन आसा तुमींत चिक्कान इनिशिएट केल्लें तशें तुमी ताका सांगात दिल्लो तशें तुमच्या बऱ्या मनाक म्हज्या धरला अभिमानाक तुमकां देव बरें करूं तशेंच सांगातच कोण म्हणजे आमचे अभिमानी आसात कोण प्रेक्षक आसात तांकांय देव बरें करूं समेज तांकां देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां विल्फ्रेड बाबू तशेंच आमी नेक्स्ट आमी नव्या सैऱ्या सांगाता आवसवर 3 जावन आमी येवच्या शेनवारा ह्याच वेळा संजे 7:30 UAEच्या वेळा आनी इंडियाच्या भारताच्या संजे 9 वरां आमी लायव्ह येतले तुमी समेस्त विक्षकांनी आमकां सपोर्ट करीचे आनी आमच्या सांगाता तुमी लायव्ह येवचे लायव्ह येवन आमचें कार्य पळोवन आमकां तुमचो सहकार दिवचे म्हणून आमी विनंती करता आनी हें कार्य विक्षण केल्या सर विक्षकांक हांव परत देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच विल्फ्रेड बाब तुमकांय देव बरें करूं म्हणून ह्या आमी कार्याक हांगाच आमी संपयतले देव बरें करूं तुमच्या कार्याक बरें जावं तुमकां आनी कितेंय एक 2 शब्द सांगूंक आसा तर तुमी सांगेत तुम्ही तालेंटांचे ते एक योजन मांडून हाडला भोव बरें योजन खंडीत जावन मुखासून वसा बऱ्या कामाक देवाचे बेसांव केलेले आसताच तशें खंडीत जावन ह्या वरवीं ह्या एका वेदी वरवीं जायती नवीन तालेंटां म्हळ्यार आमी आयकल्ल्यांचे केटाले आयकूनच आसता पळयल्ल्यांचे केटाले पळोवनूच आसता संदर्शनांनी पूण कितें तुमी म्हणटात म्हळ्यार हांवें वाचलें आयकलें की खाली बरोवचे या उलोवचे या नाटान कितें जालें मात न्ही इवन एक कुक्की एक रांदपी जाल्यार ताची ती एक कालात एक आदले फावटी चिक्कान सांगिल्ले वरवीं कोणी एकलो ड्रायव्हर आसल्यार ताणें ड्रायव्हिंग केल्यार ती एक ड्रायव्हिंग करची ताची कालात ती एक तशें तर जाल्यांक
तसं या वेदिक आपण एक सत्कार एक कृषिक तलांग पुरा आपणाचे बारी गुणे असा तलांग समाजान वळखोंचे गुणे असा तसं पुरा ही एक वेदी केली तर खंडीत जाऊन तुम्ही किती जे योजन केलं ते पावतले आणि तुमका यशस्वी मेळटली म्हणलं म्हजो भरवसो आणि म्हजो सहकारी तुमका बसयता देव बरें करूं. देव बरें करूं. तशेंच अखेरीचे आमच्या अंतू रविवार आसात मस्त जण आसात लायक टेल्सन बाबू हांगात आसलो पयलें आमच्या अबुधाबी म्हज्या सांगात आसलो तो आतां गांवांत आवे मरिया म्हणजे हे करे ट्रॅव्हल सोडून आसा ताचीत स्वा टॅक्सी आनी आसा तोय समारांक कुमक आनी करता आनी तशेंच क्रिस्टिना डिसोजा हांचेय स्वा उद्यम करून आसा ते उडपींत आनी तशेंच आमचे सोशिया पिंटो नाटकिस्ट आता गांवांत आसा पयलें गल्फांत आसली ही साबार जाणां आमचे कार्य पळोवन आसात. ही एक तारेंटाचीच भंडार हें पुरो तारेंटाचें भंडार आमी आस्ते आस्ते हांकांय आमी उजवाडाक हाडूंक आमी प्रयत्न करतले. सो परत जरूर तुमकां देव बरें देव करूं. बरें करूं म्हणून हे कार्य आमी आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरी रात दिवं. देव बरें राहू. सोमेश्वर देव बरें करूं. वीक्षकांक देव बरी रात दिवं.